I strongly condemn the statements made by Shri Digambar Kamath on Constitution and emergency. बाप दिगंबर कामत ह्या दिसांनी कित्याक उलोवपाक लागला, ताका एक भूक निर्माण जाल्ली आसा, एक मिनिस्ट्री मेळची, स्वताच्या भलायके खातीर एक पावर येवची, ह्या खातीर तो आज ही हॅज टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड. ताका इमोशन्स सेंटिमेंट्स कितें म्हणटे ताका कांयच खबर ना. ही इज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ही इज रेस्पॉन्सिबल MLA आणि एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तरी तो असले स्टेटमेंट करता. एक वायट उदाहरण दिता तुम्ही लोकांक. तुमकां एक कांयच पडून गेल्लें ना. त्या वेळा इमर्जन्सी जाली, वॉज डिक्लेअर्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वॉट एवर रिजन्स. आज तुमकां हांव सांगता, आज मडगांवां तुमी एक अनडिक्लेअर्ड, एक अनकॉन्स्टिट्युशनल इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्या. तुमकां कांयच पडून गेल्लें ना. तुम्ही सगळे लोकांचे फंडामेंटल रायट्स सप्रेस केल्ले आसा, थॉट प्रोसेस सप्रेस केल्लो आसा. तुमकां कोणाले कांय पडून गेल्लें ना. तुमचो हांव जाणा स्वभाव कितलो. तुमकां एका खांद्यार हात दवरून सासपुपाक आनी दुसऱ्या हातान चिमटो काडपाक बरे तरेन खबर आसा. लोक तुमकां भितात आनी हे तुमी हाजे एक एडवांटेज घेतात. हे तुमी चुकीचे स्टेटमेंट हाजे फुडें करनाकात, ही म्हजी मागणी. देव बरें करूं.